दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडो कारा आराधन तुका जिसु मोगाळा आराधन तुका जिसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडो दारा आराधन तुका पुण्यारूपार तू निपोरासाय दैवी तू सोबो वाटून आसाय पुण्यारूपार तू निपोरासाय दैवी तू सोबो वाटून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगा तू सोथिवून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगा तू सोथिवून आसाय जिसु मोगाळा आराधन तुका जिसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडो दारा आराधन तुका पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसलेल्या मोगाळा जेसू आमी सगळी तुका आराधन करता नमस्कार करता स्तुति करता वंदन करता मोगाळा जेसू तू करो देव करो सोडवणदार करो मनीस ह्या संवसारांत आमचे खातीर आयलोय आराधन तुका सोम्या जेसू आमच्या खातीर कुर्सार मेलोय आमचे कश्ट आमची दुकां आमची जिणी तुवें स्वीकार केली आमी तुझे आमी संवसाराचे न्हय आमी देवाचे मनीस म्हणून तुवें जियोन शिकयलें आनी दाखयलें आराधन तुका महिमा तुका सर रस्ना प्रासड उत्तीम रस्नेसो बापासो पूत तू जालोय पवित्रत्म्याक आमकां तुवें दिलाय पुनर्जीवन जालाय मरणाचेर जैतवेलें पातकांचेर पातकाच्या वशाचेर सांकळीचेर
बंदडीचेर काळोखाचेर जैत वेल्ल्या मोगाळा जेजू आराधन तुका पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ता जैत्यवन क्रिस्ता बापाच्या उजव्याक बसून आसच्या आराधन तुका हांव तुमच्या सांगाता संसाराच्या आखेर पर्यंत आसतलो म्हणून आमच्या सांगाता आसच्या आमच्या देवा आराधन तुका आराधन तुका आमी सक्कडी बसया भावांनो आनी भयणीनो जेजूक मेळोवंक आमी आयल्या आनी ही कृपा आमकां दिल्ली जेजूनच जाकेवाक जेजू मेळ्ळो आमकांय तो आज मेळटा ताचो अनुभव आमकां जावंक जाय ह्या खातीर देवाची काकुळट आमी मागया ही काकुळट मागच्या खातीर जेजू म्हणटा माते वाचो वांजेल 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ येया 11वा अध्याय 19ನೇ वाक्य येया तुम्ही कष्टातल्यानो वजन वयतल्यानो मुझे सरशी आनी हांव तुमकां विशेव दितलो इसाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 55 आमकां परत्यान सांगता तुमकां भूक लागल्या तुमकां तान लागल्या मुझे सरशी येया संवसारार काण सोदून वचनाकात संवसार तुमकां फसयता संवसाराच्या संगतीक इश्ट करून घेनाकात हांव तुमकां मुझे इश्ट म्हणटा मुझे समाधान हांव तुमकां दिता जुवांच्या ह्या वांजेलांत
त्या 14व्या अध्यायान सोमी आमकां परत्यान सांगता, हांव तुमकां वाट दाखयतलो, हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. तरी सोम्याचीं उतरां आमी परत्यान म्हणया आनी ह्या वेळार आमकां समाधान मेळटा. म्हज्या पुरान म्हणा, हांव बरो गवळी, हांव बरो गवळी, तुमी म्हज्यो शेळयो. तुमी म्हज्यो शेळयो. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना, संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. 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 तुमी कंद काडची सोडा, तुमी कंद काडची सोडा, तुमी भियोवचें नाका. तुमी भियोवचें नाका. म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना, संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. तुमी म्हजे इश्ट, तुमी म्हजे इश्ट, तुमी म्हजे इश्ट, तुमी म्हजे इश्ट, तुमी म्हजे इश्ट. तुमी म्हजे इश्ट. हांवें तुमकां विसरून काडल्यात, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुमी म्हजे इश्ट. तुमी म्हजे शिस्त. हांव दाखवाल, तुमी म्हजे फांटे. हांव दाखवाल आनी तुमी म्हजे हांव पांटे. दाखवाल, तुमी म्हजे फांटे. हांव दाखवाल तुमी म्हजे हांव पांटे. दाखवाल, तुमी म्हजे फांटे. हांव दाखवाल तुमी म्हजे येया पांटे. तुमी कश्टांतल्या न्हू, येयात तुमी वजन वावयताल्या न्हू. वसन वावयतल्यानो. हांव तुमकां विशेव दितलो. हांव तुमकां विशेव दितलो. हांव बरो गवळी, हांव बरो गवळी, हांव तुमकां विशेव दितां. हांव तुमकां विशेव दितां. भिये नाकात, भिये नाकात, हांव तुमचे सोवे आसां. हांव तुमचे सवे आसां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर हांगासर देवाची स्तुती करूंक आयलेल्या आमकां कश्ट, दूख, कंत, बेजाराय हाडून आयिल्ले आमकां, आनी आमी कोणा पासत आज मागता तांकां, कोण आज सक्रामेंताक आराधन करतात तांकां सगळ्यांक देवाचेर पातयेणी दवरलेल्यांक देवाची काकुळट ह्या सक्रामेंतांत मेळटा. ते आमी विश्वासान पातयेवया. आनी सोम्या तुजी काकुळट आमकां दाखय म्हणून आमी विशेश रितीन आतां थोडो वेळ काकुळटीचें भक्तीपण करच्यान आमी करसुया. देखून आमचो भावार्थ सोम्या थंय परगट रितीर उसारया. आमी उबी रावया. सतमंता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गानी प्रितमेच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक सो पवित्र गर्भिसमलो अंकुर मरियता सल्मलो पॉन्स पिलाताका ताणे कस सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान जिवन सलो सर्गार सोडलो सर पदवीदार देवाच्या उच्चाक बसला ते दान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसिबे करूंक येतलो सतमंता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचे जिवानपण सासणाचे जिवीत आमेन. एक घडी बर आमी एक दिमी घालयेत बसयेत उबे रावयेत. तुमकां कशें जाता ह्या दैवीक भक्तीपण आदारतना देवाचें उतर आमी नियाळता. त्या सांवा खातीर आमी मागता. रोमाकारांक बरयिल्लें पत्र 12 अध्याय रोमन्स 12:20 आमकां कितें सांगता पळया. तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी म्हणा. तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी.
तो थान येता जाल्यार ताका पियोंक दी तो ताण येता जाल्यार ताका पियोंक दी अशें करून अशें तूं करून ताच्या माथ्यार तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती खेळां उज्याची जळती घालतलोय वायटान वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात तुमकां पाडाव करूंक आगार बगर बऱ्या वरवीं बऱ्या वरवीं वायटा वयर वायटा वयर जैत वरा सैत वरा हे घडी बर ह्या साक्रामेंताक आतांच्या संवसारांत जावचें सगळें वायट उडासा काडया आमच्या आत्मीक जिणेन आमच्याच घरांत आमच्याच कुटुंबांनी आमच्या पिरगजांनी आमच्या समाजेंत देशांत ह्या दिसांनी मस्त वायट जाते आसा सोमिया आमच्या मुखेल्यांक तुका समर्पित हांव आमच्या धर्मीक मुखेल्यांक तुका समर्पित हांव कुटुंबाच्या वडिलांक तुका समर्पित हांव पयशां खातीर वस्तू खातीर संवसारी अभ्यासाका गोनू ह्या दिसांनी सोमिया तुका मस्त जाणांनी विसारला जिवेशी मारूंक पर्यंत पाटी सारनात क्रिस्तांव तशेंच क्रिस्तांव मोगा खातीर म्हणजे वायट मोगा खातीर निस्वार्थी न्हय आसतना स्वार्थी मोगा खातीर जिशे मारतात अभ्यासान जिशे मारतात तशेंच वांटे फांटे जाल्यात झगडे करतात राष्ट्रामध्ये जुलूम जाते आसा मिसा घेवचे मागण्या घेवचे पर्यंत आज ह्या वायट सवयाक सांपडल्यात आज तुवें म्हळें वायटान वायट फारीक करिनाकात बऱ्या कामा वरवीं वायट कांटाळून ह्या वायट संगतीचेर जैत वरा तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी म्हळ्यार तुजो दुस्मान नीज जावन आसा जाल्यार ताका येवकारिस्त दी म्हूण तुवें सांगलें येवकारिस्ताचें जिवीत दी म्हूण तुवें सांगलें म्हजी जिणीन ती एक येवकारिस्त जायजें म्हूण तुवें सांगलें तर सोमिया जेरुजालेम शहरा खातीर रडलेल्या आज म्हजीं दुकां पुसून काड म्हज्या आवयचीं दुकां पुसून काड म्हज्या बापायचीं दुकां पुसून काड म्हज्या पतीचीं दुकां पुसून काड म्हज्या पतिणीचीं दुकां पुसून काड म्हज्या पिडेस्त भाव भयणीचीं दुकां पुसून काड म्हज्या शेजाऱ्याचीं दुकां पुसून काड ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोमिया सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पथकांच्या परीकपणा बसत उजव्या कुशीचे जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर एक घडीभर मौन रावया आमच्या दुस्मानांक ह्या साक्रामेंताक समर्पिया कोण सकड दुस्मान म्हजे आसात आत्मीक रितीन लौकीक रितीन ते जेजूचें उतर आमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमकां दग दितल्यां पासत मागा मागण्याक उबे रावतना तुमी पयलें तुमच्या दुस्मानांक बक्षिया देखून एक घडी भर मौनपणी म्हज्या भावाक भयणीक बक्षून ह्या मागणें करिया
उपरांत आमी बसून एक गीत गावचें. तुझेर हांव पावता जेसू मोगाळा. तुझेर हांव पावता जेसू मोगाळा. कश्टाची मोडां मुझे आयल्या वेळा. तुझेर पावता जेसू मोगाळा. तू मोसोगीस इश मोगासू एकरची म्हाका पावसो. तूं म्हजो इश्ट मोगासो. एकरची म्हाका पावसो. तुझेर हांव पावता जेसू मोगाळा. तुझेर हांव पावता जेसू मोगाळा. कश्टाची मोडां मुझे आयल्या वेळा. तुझेर पावता जेसू मोगाळा. जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक 29 अध्याय 11वी वळतावन आमकां अशें सांगता. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा. वय तुमचे पासत वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां खाण दितलो. हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदताना हांव तुमचे सवे आसतलो. तुमकां मेळटलो. उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पर. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, समयान आमकां हें उतर स्पश्ट केलें. तुमच्या जिविताचे योजन तुमी घालचे न्हय. हांवें तुमकां रस्तानास सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमच्या खातीर एक उद्देश या योजन आसा केला. I have a plan for you. देखून हे योजन तुमच्या बऱ्यापणा खातीर, तुमच्या हिता खातीर,
तुमचे कुटुंब बरें जायचे ह्या खातीर, तुमचो वावर बरें जायचे ह्या खातीर. देखून हे मुझे योजन मुझी खुशी. इसाया प्रवादीचे पुस्तक 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ वाक्य तेच परत्यान सांगता. एक आवय दुधाच्या बाळाक सांडीत तरी ती विसरत गाय, ती विसरत तरी हांव तुका विसरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हांगासर आयिल्ल्या सगळ्यांक म्हाका आनी तुमकां जेजू म्हणटा हांव तुमकां विसरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांव तुमकां विसरचो ना. म्हज्या हातांच्या ताळवेर तुमची योजना नांवां बरयल्यांत तुमी मुझे. इसाया 43:1 आमकां सांगता भियेनाकात तुमी मुझे, म्हज्या दृश्टीन तुमी मोलादीक. तर ह्या घडये संवसारांत आसलेल्या कुटुंबाचो उडास काडया. पयलें उडास काडया आमी भुरग्यांचो. आमची भुरगीं ह्या दिसांनी शिकोन आसात. थोडी 10व्या क्लासीक ती पावल्यांत 10वी आखेर जाताना कितें करचें म्हणलें तांकां कळना. थोडी PUC संपयतात, मुखार खंय वयचें म्हणलें तांकां कळना. थोडी डिग्री संपयतात, मुखार खंय वयचें म्हणलें तांकां कळना. थोड्यांनी शिकाप संपयलां, कशें खंय काम मेळटा म्हणलें तांकां कळना. ती घुसपडल्यांत. ताच्या उपरांत थोडी बरो फुडार सैरीक मेळाचे, म्हाका कोणूच म्हज्यो जिणये सांगातीन मेळना म्हणून युवा जाण कश्टातात. तांचो उडास काडया. ताच्या उपरांत कुटुंबा जिवितांत आवय बापूय ह्या वडिलां जावं पुरो घराचें योजन, जावं पुरो पियोवच्या उदकाचें योजन, जावं पुरो बिझनेसाचें योजन आमी घालां. प्रस्तुत काळार आमी पळयता मनीस देवा लागीं इल्ले घडयेक येता. देवान बेसांव दिल्या उपरांत मस्तू जाण देवाक विसारतात. पयशे जाले, संवसाराची सकत तांचे कडेन आसा, संवसाराची नॉलेज गूगल नॉलेज तांचे कडेन आसा, कंप्युटराची नॉलेज तांचे कडेन आसा. पूण बायबलाची आनी देवाच्या दिसा दिसा सांगच्या त्या जाणवायेची ती जाणवाई, ह्या नॉलेज, ती मायेत देवाची खुशी तांकां ना. तस जाल्या वर्गाक आमी देवाक समर्पिया. आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक हांव मागणें करिना, पूण म्हाका जेजू गोत्त आसा. म्हाका संवसारान सक्कडी सांगलां म्हणून आज हांकारी मनोभावान आशिल्ल्या बापायांक, आवयांक, युवा जाणांक समया तुज्या हातान समर्पित हांव. आनी तशेंच भुरग्यांचेर वत्तड घालच्या, प्रेशर घालच्या, म्हज्या खुशे प्रमाणे तुवें वाडाचे म्हणून आसलेल्या आवयांक आनी बापायांक आनी भुरग्यांक समया तुज्या हातान समर्पित हांव. ह्या घडये ह्या कुटुंबांत, ह्या युवा जाणांतय, ह्या भुरग्यांतय, ह्या संवसाराच्या मनशांतय आसली ही वायट सकत, देवसाराची सकत तूं आज नाश करून उडय. ह्या खातीर जीवघात जातात, मनीस मरतात, मनीस सोडून धांवतात, म्हाका जियोंक नाका म्हणटात समया. पूण आज तुवें कितें म्हणलें, कोण संवसाराचेर ह्या रेवेचेर त्या बुन्याद घालता तसलें घर कोसलोन पडटलें. देखून म्हजे कडेन आसात योजना, म्हज्या भावा आनी भयणी तुजे खातीर म्हजे सरशी तूं राव, म्हजे लागीं राव, म्हाका सांग, म्हजे कडेन उलय म्हणलो जेजू. हो दुसरो कण आमी भेटयतना असाल्या वर्गाच्या लोकां खातीर वाटच दिसना, कितें करचें म्हूण कळना, फुडार कितें करचो कळना म्हूण सांगतना समया ह्या म्हज्या भावांक, ह्या भयणींक, ह्या भुरग्यांक, ह्या बापायांक, ह्या आवयांक, ह्या हंकार्यांक, स्वार्थ्यांक, संवसार आपलेश आशिल्ल्यांक सगळ्यांक तुका समर्पण कर. हो दुसरो कण आमी भेटोवया. सासनाच्या बापा
हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या परिक्षणा बसवतो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कागूद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कागूद तुझ्या कर हात वयर उबारणे मागणे म्हणया सोमिया जेजू ह्या तुझ्या सक्रामेंताक या सक्रमेंता आमच्या भुरग्यांक त्या भुरग्यांक युवा जाणांक समर्पण दिता समर्पण दिता तांकां बरो फुडार लाभय सोमिया जेजू तांचो फुडार रुपीत करूंक उमो करतल्या आवय बापायांक आमी तुका समर्पिता समर्पण दिता सोमिया जेजू संसाराचो वत्तड नासतना तरी एका व्यक्तीन तुझे कुशे प्रमाणे तुझ्या आज्ञा प्रमाणे कुटुंबा जिवीत रुपीत करूंक घरांत कुटुंबांत पिरगजेंत योजना घालूंक वावर करूंक सेवा करूंक तुझे कुशे प्रमाणे फुडें वचूंक तुजी कृपा दी अर्गा जेजू ओगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधना जेजू महिमा जेजू कडे आमी बसया आनी सोम्याक एक गायन आमी करया आनी ह्या घडये आमी एकांतार म्हणटा आसतना विशेष करून भुरग्यांक युवा जाणांक आनी मुखल्या फुडाराक तयार करतल्यांक कुटुंबाच्या सान्यांक वडिलांक आनी आमच्या जावचे सर अडकळी आनी डिस्टर्बन्सास सोम्याक आतां समर्पण करया आनी गायन करया पानसंको नूरा हत्तो जेसू मोचेत आणि हांव धाचेत आणि म्हाका नाकायूने जेसू म्हाका जाय आणि हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे पेटे जेसू मोचेत आणि हांव धाचेत आणि म्हाका नाकायूने जेसू म्हाका जाय आणि हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे पेटे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दी
सोरो भूमि आकाशोरो सोम्या भूमि आकाशोरो 오가성 빼고 아서 서산 빠서로 오가성 빼고 아서 서산 빠서로 एक घडीभर मौनपणे आम्ही मागया. जाकोबाचें पत्र 6 अध्याय आमकां कितें सांगता तें आमी आयकुया. तुमचे मदें लढाई आनी झगडें खंयतावन उपजाता. तुमच्या कुडी विश्वा भितर झुजू म्हणटल्या खोट्या वडण्यातावन न्हयवे. तुमी आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना देखून कुणी करूंक सयत तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना. त्या पासत तुमी झगडतात, लढाई करतात. तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागनात वा तुमी मागतात जावं येत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या खुशालकायेक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात गाय. ह्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. वा तुमचे थंय बिडार करूंक म्हूण देवान गेल्लो आत्मो मोसरान पेडटा म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तें सूख म्हणटा तुवें. पूण तो दिता ती कृपा आनीकी वर्ती. ह्या पासत पवित्र पुस्तक म्हणटा देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता. देखून देवाक तुमी काल जाया, देवसाराक तुमी आड रावा, तोय तुमचे तावन पळटलो. तुमी लागीं सरा देवाक, तो तुमकां लागीं सरतलो. तुमी पातक्यान तुमचे हात धुया, तुमी दोड्या मनाच्यान तुमचे अंतस्करण नितळ करा. खंत करा, दुखेस्त जाया आनी रडा. तुमच्यो हांसो दुखांत आनी तुमची कुशालाय खंतीत बदलो. सोम्या समोर तुमकां खालती करा, तो तुमकां उंच उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सोम्या जेजू, तूं आज आमकां सगळ्यांक खालती जावंक आपयताय. तुका आमी अर्गां दिता. खालत्यापणांत सगळी असर हें आसात म्हूण तूं दाखयताय. भावानो भयणीनो, ही सोम्याची उतरां. आमचे कुटुंब, आमची जिणी एक दिश्ट आमी घालया. आज मस्त झगडी, मस्त लढाई ल्हान ल्हान कारणाक लागून म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत आसात. कित्याक उद्देश आज जाकोबाच्या पत्रान सोम्यान सांगलो. सोमी म्हणालो तुमच्या कुशेक लागून, तुमच्या स्वार्थाक लागून तुमी मागणें केल्यार ते मेळना म्हणून सोमी सांगता. म्हजो मात्र फायदो हांव चिंतां आनी एकलो कितें जाता तें म्हाका पडून वचोना. म्हाका म्हजें आई कोण अशें चिंतून मागणें करता तसल्याक मागण्याक जाप मेळना. तसलो मनीस झगडें करता, तसलो मनीस लढाई करता. आनी हेंच घडलें पवित्र पुस्तकांत. फारावो ताका जाय म्हणलें बरी जियेलो. ताजी खुशी तो देव
पूण तो नास जालो, तो कालतो जावना. 10वें कर्ग पर्यांती एक घडीच्या कालतो जालो, पूण मोदें परत्यान दारूण तो जालो आनी रथ आनी सैन उदकान बुडोवन सक्कडी ते मेले. दुसरें सालमांव सुरवेर कालतो जालो, पूण उपरांत ताका जाणवाय मेळ्ळ्या उपरांत तोच देव म्हणून ताणें चिंतलें आनी तोय नास जालो. अशें परण्यासोल्ल्यान जायतीं गणितां आमकां मेळटात. कोण देवाक तावन जाप मेळिल्ले, देवा तावन बेसांव मेळिल्ले, देवाक मुखार हांकारान रावल्यात, अर्दें पुलोवन रावल्यात आनी पयशे, पदवी, कोर्ट, पोलीस, MLA आनी जागो, आस्त, भांगार, संवसाराची ती जाणवाई मात्र वर्ती म्हणून देवसाराक आराधन करून बसल्यात. तसल्या मनशाची गत निमाण्या घडये ती पयल्याच्या की फास्ट जावंक पावल्या म्हणून आयच्या बायबलान आमकां परण्यासोल्ल्यान तो कळीत करता देव. 9व्या सोल्ल्यान हेरोद तो देवान ताका पुरो बेसांव दिलें, तरी देवाकच जिशी मारूंक त्या रायांक तो मुखार रावलो, तरी देवान तें सोडलें ना आनी तो किडे पडोवन मेलो. जुदास इस्करियोत जेजूक सांगाता आसलो, जेजू लागीं आसलो, जेजू विशांत उलयल्लो, जेजूचें आसर्यां पळयल्लो, जेजूचें उतर आयकल्लो व्यक्ती निमाणें ताज्याच मिस्त्रीक उमो दिता आनी ताका विकता आनी तो दोरी काडून ह्या गळपास घेवन मरण पावलो, नास जालो, आत्मो नास जालो. अशें मस्त गणितां 9व्या सोल्ल्यान ती पळोवंक मेळटात. प्रस्तुत काळार समयेचीं उतरां आमी पळया. थोडे व्यक्ती गरजे वेळार समया लागीं येतात आनी उपरांत समयाक विसारतात आनी परत तांच्या सक्तेचेर अधिकार चलयतात, झगडें करतात, मनशां कडेन उलयनात, घरांत एकसुरें आसल्यारय मनशां कडेन उलयनात, कुटुंबा लागीं उलयनात, संबंद दवरिनात, दुसऱ्यांक बुद्धी सांगतात, आपूण जावन ते करिनात आनी दुसऱ्यांक जिवंक सोडिनात. असले मनशांक देवाचें उतर सांगता, गर्व, हांकार, पदवी, जावं पुरो ते धार्मीक, जावं पुरो ते लायक, जावं पुरो भुरगीं, युवा जाणां, वडिलां, सगळ्यांक देवाचें उतर एकच, कालती जाया, सोमयाक तकली बागया, सोमयाक मात्र आसा पदवी. तें आज आमकां सांगून दितना ह्या वेळार आमी मागची गरज आसा. सोमेस्त आसल्या वर्गांच्या लोकां पासत, जावं पुरो आमचे राजकीय मुखेली, जावं पुरो आमच्या कुटुंबाचे बापूय आवय, जावं पुरो आमची भुरगीं, जावं पुरो आमची युवा जाणां, जावं पुरो वाड्याचे गुरकार, जावं पुरो पिरगज उपाध्यक्ष, जावं पुरो गवळीक मंडळीचे सांदे, जावं पुरो विविध अपोस्तोलीक संघटनाचे सांदे, हर एकल्यांनी जेजू मुखार कालतें जावंक आसा, क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी कालतें जावंक आसा. देखून आमी इतलेंच मागया, सोमया मुजे थंय कालतेपणाचो शेगूण तूं रचून दी. सांगाता म्हणा, सोमया मुजे थंय कालतेपणाचो शेगूण रचून दी, सोमया मुजे थंय कालतेपणाचो शेगूण रचून दी. इतलेंच आमी आज मागचें. आनी तशेंच कोण हंकारी आसात, कोण स्वार्थी म्हूण आमकां भोगता, आमीच म्हूण भोगता, ह्या जेजूक आमी समर्पिया. घरावेच्या पयलें आमी आशिर्वादांनी बरोवन वेतल्या. घरावेच्या पयलें एका आश्चर्य आमकां भोगतलें, कित्याक आश्चर्य करची जेजून मात्र, तो मात्र साक्रामेंतांत आश्चर्य करता, ताचें उतर आश्चर्य करता, येवकरिस्त आश्चर्य करता, येवकरिस्त झगडें रावयता, येवकरिस्त झुजां रावयता, येवकरिस्त खोट्यो चिंतना रावयता, येवकरिस्त स्वार्थ आनी देवसाराक तकली बागोवचें रावयता. तर हो तिसरो कण स्वार्थी आसल्या पासत, हंकार्यां पासत, झगडीं करतल्या पासत, उलयनातल्या पासत, मसऱ्यां पासत, सगळ्यांक ऐ देवसाराची सकत जेजूक समर्पण करून बेटोवया. केलें म्हळ्या उपरांत आमी कंथार म्हणचें, सस्नाच्या बाप्पा हांव तुका बेडयता,
तुझ्या ती मुगाच्या पुताची आमच्या सम्यानी सोडवणदारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परीक्षणा बसोत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची काकुतकर म्हज्या भावना आनी भयणीनो आमी समर्पण करया या सर वर्गाच्या लोकांक तुमचे जबाब आमी तुका समर्पिता येसू मिया आम्ही तुका समर्पिता येसू पवी सभेच्या वडील जावन असल्या पापा फ्रांसिसाक आम्ही तुका समर्पिता येसू बिस्पांक आनी याजकांक आनी धार्मिकांक आम्ही तुका समर्पिता येसू धार्मिक वर्गांनी कसली असली अडकळ गर्वाची हंकाराची स्वार्थाची आसलेली ती आमी आम्ही तुका तुका समर्पिता येसू पिरगज सलोनवरच्या पिरगज याजकांक आम्ही तुका समर्पिता गोवळीक परिषदेच्या मंडळीच्या उपाध्यक्षाक आणि सर सांद्यांक आम्ही तुका समर्पिता येसू संघटनाच्या सर मुख्यालयांक आणि सांद्यांक आम्ही तुका समर्पिता तांच्या मध्ये कसली ती आज आसा अहंकाराची स्वार्थाची या मोसराची त्याच कुशेन जिवची आसक्त या संगती आसात जाल्यार आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या कुटुंबात असलेल्या आवय बापय भुरग्यांक आम्ही तुका समर्पिता जबाबदारी आसून ती जबाबदारी पाळिनातल्यांक आम्ही तुका समर्पिता कुटुंबामध्ये झगडी असल्या सर झगडी करतल्या लोकांक आम्ही तुका समर्पिता येसू मोसरान स्वार्थान रागान बसून उलयनातल्या मनशांक आम्ही तुका समर्पिता तुझी काकुळता अनुभव करनातल्यांक आम्ही आम्ही तुका समर्पिता तुझ्या विश्वासो मोग करिनातल्यांक आम्ही तुका समर्पिता येसू या हंकारान स्वार्थान बरोवन कुमसारस जायनातल्या व्यक्तींक आम्ही तुका समर्पिता येसू देवाचें बेसांव म्हणल्यार समया तुझ्या विरोध सासल्यांक आम्ही तुका समर्पिता येसू विविध रितीनी मनशाक मोस करतल्या लोकांक आम्ही तुका समर्पिता येसू बसयतल्या लोकांक आम्ही तुका समर्पिता येसू समया जेसू या तुझ्या लोकांक तो स्वीकार कर आणि आज त्या संवसाराच्या सक्तीतावन सुटका दी म्हूण आमी मागता आमी बसया आनी दिमी कंतार आमी म्हणया आनी सोम्याक जी काकुळत आमचे थंय आमी मागया समर्पिता येसू मोचे हे जीवे समर्पिता येसू मोचे हे जीवे साडून पत्की चिनी नितळ म्हाका साडून पत्की चिनी नितळ म्हाका गे सोनिया गे तू म्हाका काळीज मोची दिता तुका गे सोनिया गे तू म्हाका काळीज मोची दिता तुका
घोळीता एक सूर हांव जाला निरासपणा हावासा तुस्मोस बरवोसो दितो म्हाका आसरो बसवो म्हज्या आत्म्यासो जिणेंतल्या घडींता एक सूर हांव जाला निरासपणा हावासा तुस्मोस बरवोसो दितो म्हाका आसरो बसवो म्हज्या आत्म्यासो गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका हालेलुया 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 समर्पिता जेसू मोचे हे कुटाम समर्पिता जेसू मोचे हे कुटाम गे सोमिया गे तूं म्हाका कुटाम मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका कुटाम मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका कुटाम मोचे दिता तुका एक रिपोर असल्या वर्गाच्या लोकां पासत आमी मागया हेब्रेवांक बरयलें पत्र 13 अध्याय 13 पयली वळतावन आमकां अशें सांगता भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात तुमच्या दाराक बडयताल्याक बिडार दिवंक विसार नाकात कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेण आसतना देवदूतांक सत्कार केला बंदेंत आसलेल्यांचो उगडास दवरा तांचे सवें तुमी बंदेंत आसात म्हूण लेखा दगदणेक सांपडलेल्यांचो उगडास करा तांचे वयर आयलेले परी तुमचे वयरी कश्ट दगद येतीत म्हूण चिंता तुमचे मदें लग्न बेसाक फावो तो स्थान मान मेळो आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावन आसूं कित्याक पोजटें पावन प्रद्वार आदारतल्यांची देव सुजडती करतलो दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं तुमच्या लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका देवानच म्हणा तुमकां हांव सांडचो ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवान म्हणा तुमकां हांव सांडचो ना हांव तुमकां सोंड घालचो ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देव कितें सांगता तुमकां हांव सांडचो ना तुमकां हांव सोंड घालचो ना देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया सर्वेस्परस म्हजो कुमोकदार
सर्वेस परसमुख कुमोगधार कोणाक साव बियोंसो ना कोणाक सांबियोंसो सर्वेस परस मुजो कुमोकदार सर्वेस परसमुख कुमोगधार कोणाक साव बियोंसो ना कोणाक सांबियोंसो सर्वेस परस मुजो कुमोकदार सर्वेस परसमुख कुमोगधार कोणाक साव बियोंसो ना कोणाक सांबियोंसो ना मनशान म्हाका कितें करूंक जाय तर शान किता करूंक सर्वेस परस मुजो कुमोकदार सर्वेस परसमुख कोणाक साव बियोंसो ना कोणाक सांबियोंसो सर्वेस परस मुजो कुमोकदार सर्वेस परसमुख कुमोगधार कोणाक साव बियोंसो ना कोणाक सांबियोंसो ना देखून रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8 अध्याय परत्यान आमकां सांगता क्रिस्ताच्या मोगात हांव वेगळी करतलो कोण तो कश्ट वा अडचणी दगदवणी खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तातवार आपाय वा तालवार म्हाका सोम्याच्या मोगात हांव वेगळो करतलो कोणूच ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सोमिया तुजी उतराई म्हज्या घरान कश्ट येतात पूण तुजे तावन म्हाका कोणाकच वेगळो जावंक करूंक साध्य ना अडचणी येतात दिसान दीस सकाळीं उठताना अडचणी येतात न्हिदोंक वेताना अडचणी येतात बऱ्या कामाक भायर सरतना अडचणी येतात देवसार नडटा ह्या वेळार दोगदोणी मेळटात आयकूंक मेळटा पुरपुरे मेळटात खोबरो येतात खाणा जेवण दिसपडतो ग्रास नेसाण थोडे पटी दोस्ता आपाय म्हूण बघता तालवार म्हूण बघता पूण सोमिया तुज्या सांगाता रावल्ल्याक तुजे लागीं उलयल्ल्याक तुजे लागीं तुका आराधन केल्ल्याक तुजो मोग ह्या संगतींत हांव वेगळो दवरतलो तुजो मोगूच म्हाका पुरो तुजी कृपास म्हाका पुरो तर मगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी मागया काजारी जोड्यां पासत एक मोगाचें जिवीत सांगात आमी रावाचे त्याग करीचे साक्रिफीस करीचे खुशी आसले प्रमाणे जिवंक जायना बरीं भुरगीं त्या भुरग्यां बाळांक बरें करून वाडयचे देवबिरान शिकयचे सोमी कितें सांगता मागण्याच्या त्या जिवितांत वाडयचे म्हणलो उद्देश घेवन एक लग्न जिवीत आसा तर नव्यान काजार जाल्ल्या जोड्यांक ह्या सोमयाक समर्पिया आनी फुडें काजार जावंक तयाराय करतल्यांक सोमयाक समर्पिया काजार जावन थोडीं वर्सां जाल्ल्यांक सोमयाक समर्पिया काजार जावन मस्त वर्सां जावन कुटुंबा जिणी जियोवचे आमकां समर्पिया एकच सोमया लागीं मागया सोमया हांवें म्हज्या पतीक या म्हज्या पतीन पतीणेक समजोंक सुदारसूंक बगसूंक होगोळसूंक बरें करतना चूक केल्ल्या वेळार मोगान ती दोणी दिवंक म्हाका तुजी कृपा दी म्हजे थंय हंकार हाडी नाका हांवें हंकारान पडनाशें म्हाका तूं कृपा दी तूं मोगूस दिताय पूण देवसारान हंकारान हाडिनासले बरी म्हाका कृपा दी सोमया सांगात आसा आमी मागया मस्तू जाणां जोडी पयल्या दिसा तावन ह्या तोडी उपरांत सांगातानात दादलो एका कुशीन एका चिनपार आसा जाल्यार स्त्री आनेका चिनपार आसा थोडी स्त्रियो ह्या दादले आज विच्छेदान जावन कश्टातात आनी मस्त जाणां आवय आनी भुरगीं कश्टातात बापूय सोडून गेल्यात जबाबदारीच नाका म्हणून आसात सादें जिवीत जियेनात सोमया ह्या विंगड जाल्ल्या ह्या बेब्दो जाल्ल्या दादल्याक ह्या स्त्रियेक पयशांनी आंकारांनी बरोवन आपूण एकलोच जियेता एकलीच जियेता म्हणून गेल्ल्या दादल्याक स्त्रियेक ह्या सक्रामेंताक तुका समर्पित हांव सोमया सगळीं आमची कुटुंबां सांगाता दवर जेजू मरी जुजे तुमच्या कुटुंबा बरी आमची कुटुंबां सांबाळप तर ह्या सगळ्या जोड्यांक कुटुंबाकच ह्या चवथ्या कण्यात हात वयर घालून
खाकूळ मागया आनी उपरांत तांच्या खातीर अर्गाचें गीत आमी गावया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची पूर्ण निरगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हालेलुया अर्गां जेसू अवलाप जेसू स्तुति जेसू आराधन जेसू महिमा जेसू सम्या जेसू तुवें रचल्या तुवें सोडयलेल्या सोडयलेल्या सगळ्या जोड्यांक सगळ्या जोड्यांक तुका समर्पित हांव समेस्त काजारू सोड्यांनी आवय बापायनी सांगाता जियोंक तुजो मोग दी तुझी कृपा दी तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत दी सम्या जेसू या कुटुंबानी या जोड्यामध्ये असले कष्ट असले संकष्ट मनस्ताप गंती बेजारायो तू स्वीकार कर तुझ्या मलिक रक्तानं या हर एका जोड्याक सम्या आता धुवन काढ. सर दुष्ट सकत या जोड्यामधली असलेली नाश करून उडय तुझं पवित्र आत्मा तांचे थंय वस्ती करूं सांगाता तूं तांकां दवरो तांणी तुका सदांच सांगाता दवरिशे मागणे करिशे बायबल वाचिशे तुजो मोग येवकारिस्तांत पुंसाराच्या साक्रामेंतांत अनुभव करिशे विशेष कृपा या जोड्यांक लाभय. तुझी खुशी वय जाल्यार आमच्या कुटुंबांत एकल्याकपणी तुझ्या सेवेक याजक जावंक धार्मिक जावंक मिशनरी जावंक आपोवणे दी. आमच्या कुटुंबांक सुटका लाभय. हालेलुया अर्गां जेसू ओगळाप जेसू स्तुती जेसू आमेन. आमी बसया आनी गीत गावया आनी आमच्या ह्या जोड्यांक या कुटुंबांक देवा पावण्या खातीर मागोवन आनी बेस सांबाळूंक सकाळी कुटुंबांक ह्या जाकांक धर्मिकांक आनी लग्नांत आसल्या पासून आमी मागया. Kutuman mucha
एकवट दितो पोटमान म्हज्या एकवट दितो पोटमान म्हज्या मायपास दितो पोटमान म्हज्या मायपास दितो जेजू जेजू दितो एकवट मायपास दितो जेजू जेजू दितो एकवट मायपास दितो पोटान मुझे संतोषन भरतो पोटान मुझे संतोषन भरतो पोटान मुझे उल्लासन भरतो पोटान मुझे उल्लासन भरतो जेजू जेजू भरतो संतोषन उल्लासन भरतो जेजू जेजू भरतो संतोषन उल्लासन भरतो पोटमान म्हज्या पोटमान म्हज्या पोटमान म्हज्या पोटमान म्हज्या जेजू जेजू तोये राव जेजू तोये कीर्तनाचें पुस्तक 41 पिडेस्तांचें मागणें म्हणून मागणें करूंक शिकयता. दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजेक पावता तो मनीस गरेंस सुभागी. ताच्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पोर ताका निवारता. सर्वेस्पोर ताका राखता, ताका सांबाळता, संवसारांत ताका सुख संतोष दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुस्मानाच्या घासाक संपडोवंक ताका दिनाका. तो पिडेन पडून अंतुळणार आसतना सर्वेस्परूच ताका आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या पिडेंतलो काडून तो ताका भलायकी सोम्या दिताय. देवाचें उतर स्पश्ट. पिडा पिडा केदाळा येता. पिडा देव दिना म्हणून स्पश्ट केला. पिडा मनशाच्या फातका वरवीं येता. सर्वेस्परात म्हजी दया कर, म्हाका बरो कर, कित्याक हांवें तुजे विरोध पाताक केला म्हणून तो म्हणटा. आनी ती पिडा आत्म्याची, ती पिडा मोतीची, उपरांत ती पिडा कुडीची. देखून आत्म्याची पिडा समजोवंक गलातकारांक बरयलें पत्र 5 अध्याय आमकां 19 आनी 20 वळ सांगता. कितें सांगता तो? रक्ता मासाच्या आशे वरवीं, संवसारी कुशालकाये वरवीं आनी पवित्रत्म्याक विरोध केल्ले वरवीं थंयसर देंवसार रिकता आनी आत्म्याची मोतीची कुडीची पिडा येता. गलातकारांक बरयलें 5 अध्याय 19 आनी 20. आनी तशेंच किर्तनाचें पुस्तक 38 आमकां सांगता. आनी थंयसर तो सांगता राग, मोसोर, हगे, जुजू, पेलाचे पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव,
व्याभिचार, अत्याचार आनी निश्कळपण हे सगळें संवसारांत हांव येवचें, देवसारांत हांव येवचें, म्हज्यात कुशे वरवीं येवचें. देखून सोमी म्हणटा येवकारिस्तांतलो जेसू, अशीर दरवाटांतल्यान भितर सर, रुंद रस्त्यार वचनाका. तूं रुंद रस्त्यार सगळ्यांनी वेताय, बरें आसले कडेन वेताय, खणी आसले कडेन वेताय, वायट आसले कडेन वेताय. अशीर दरवाट्यांतल्यान बारीक वर्क म्हणटा आमी, ह्या ओणी म्हणटा वेताना तूं जागृतेन वेताय, बरें पळयताय, वायट सांगताय. आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चला, तुमकां देव बरी भलायकी दितलो. देखून आज किर्तनकार म्हणालो, कोण कालतो जावन देवाचें उतर जियेवन दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करता, तांचे पाताक बोगसाता. देखून माथ्या वाचोवांजेल 5 अध्याय पयली तावन 12 वळीन, हे दुर्बळे म्हळ्यार कोण? पयशे नातले मात्र दुर्बळे न्ही, बागी अंतस्करणी दुर्बळे. ब्लेसड आर दोज हू आर पुअर इन स्पिरीट, सर्गीचें रास तांचें. नितळ काळजाचे आनी मनाचे देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देखून आमकां देवाक देव पळोवंक मेळाचे. सर्गीचें राज जाय. जेजू म्हणटा तुमी दुबळ्यांचो मोग करा. आनी हे दुर्बळे कोण? एकसुरे, खालते मनीस एकसुरे. तांकां वयर येवंक जाय पूण साध्य ना. तांकां हात दिवचो कोणूच ना. तांचो हात धरून चलयतलो व्यक्ती ना. जावं पुरो आमची प्रायवंतां एकसुरी, विधो एकसुरे. जावं पुरो आमच्या घरांत थोडी युवा जाणां आसात, थोडी भुरगीं आसात, सांपडल्यात. बरे भुरगे, बरे चेडको, बरें चेडूं, पूण वाट गुत्तू ना खंय वेचें म्हणून बेश्टोन दवरलां. दुर्बळे. थोडी वडिलां आसात, भियेतात, मस्त भियेतात देव भिरांतेची, पूण हे अनित करचे व्यक्ती सोडिनात, तांकां तोंडां पळयतात. तूं तोंडाम म्हाका मात कोत्ता. तसले व्यक्ती असल्या वर्गाच्यांक जेजू आयिल्लो. आज एकसुरपणान, बंदड्यांत आसल्यान, काळोखांत आसल्यान, वाट दिसना, कर्गातल्यांक जेजू आयिल्लो. तो म्हणटा असल्या लोकांची सेवा कर, असल्याक सांगात पडली, असल्याक तूं आदार दी. तुजी पातकां बोगसातली, तुजी पिडा गुण जातली. देखून म्हजी आनी तुजी पिडा सिराकाच्या पुस्तकान सांगलां, अर्दी भलायकी बरी करचें काम हांवें धाकट्याराक दिलां. देखून धाकटेरी जायचे संपूर्ण ताज्या हातान हांवें दिवंक ना. पळया देवाचें उतर. अर्दी भलायकी गूण करचें, भलायकी संपूर्ण दिवची देवान, पूण अर्दी गूण करचें हातेर एक धाकटेर मात. आनी अर्दी कोण करता? हांवूच. कालतो जाल्ल्या वरवीं, कुमसार जाल्ल्या वरवीं, बक्षिल्ल्या वरवीं, हांव स्वार्थांत हांव पयस आयिल्ल्या वरवीं, अलग जाल्ल्या वरवीं, पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं म्हजी पिडा गूण जाता. देखून आज जेजू कडेन मागया. सोमिया तुजे लागीं आमी मागता, आत्मीक रितीन पिडेंत वळवळच्या कश्टांच्या मनशां पासत एक घडीभर उडासा काडया. ह्या व्यक्तींक मागणें करूंक जाय, घरा सोडिनात, ह्या कुटुंबाचे सोडिनात, तोंड दांपयतात, सोमिया कर्गातात, आत्म्याचें भें आसा, मस्त भिरांत भितर रिगोवन गेल्या, आंतरीक गाय आसात. जल्मात आवयच्या गर्भांत आसतना ती दुखी आसात. ते गायी माजोवंक नात, ताका तेल बांदूंक ना. इजाया प्रवादीचें पुस्तक सांगता, सोमिया तांकां समर्पित हांव. तो आवय, ती आवय, तो बापूय, ते भुरगें, तो भुरगो, तो युवजण, तो दुखीन वळवळटा, भितरल्या दुखीन. कितलेंय बरें उलयत, कितलेंय बरें करियत, पूण भितर एक उज्याच्या केंडा बरी, वयर गोबर जाला पूण केंड जळते आसा. सोमिया तांकां तुका आमी समर्पित हांव. मोतींत देदेस्पर जाल्यात, न्हीद पडना, तकली पडा पडू, आनी दोळे मंद जाल्यात, वावर ताजे दोळे उगते नात.
सोमिया तांकां तुका समर्पित हांव. तशेंच कठीण रागिश्ट स्वार्थी मोसरी हंकारी उठतानाय जायना, हांवें बसतानाय जायना, उलयल्यारय जायना, म्हाका उलोवंकूच बेन दिसता असल्या वर्गाच्यांक सोमिया तुज्या हातान समर्पित हांव. आनी एकल्या विशयांत उलोवन खबरो करन दुस्मान काय जोडून घेताल्या आवयांक आनी बापायांक भुरग्यांक युवा जाणांक लोकांक तुका समर्पित हांव. कुडी चित्त सबाई हांव मोटवी हांव लांबू हांव गोरो हांव गोरी म्हाका तूं पळयच्या सकटांनी हांव कसो दिसता हांव कशी दिसता तातूंत आसल्ल्यांक तुका समर्पित हांव. परत गिरेस्तकाय परत्यान संपत्ती लिपोवन असल्या संगतीक आसल्ल्यांक तुका समर्पित हांव. आनी एकल्याचे भांगार आनेकल्याचे पयशे आनेकल्याची आस्त खंयच्या रितीर काडूंक जाता तशें मतीची इजा दिवन दोस्ताल्यांक तुका समर्पित हांव. सोमिया तुज्या हातान समर्पित हांव ह्या आत्म्याच्या पिड्यान कश्टातल्यांक, ह्या मतीच्या पिड्यान कश्टातल्यांक, समजुणी नातल्यांक, कुडीच्या पिड्यांत ही सगळी कुडी आत्म्याची आनी मतीची पिडा कुडीची पिडा ह्यो कारण जाता. सोमिया देखून आज मस्त टेन्शन जावन स्ट्रेस जावन BP सडल्या, कोलेस्ट्रॉलाच्या अंशा सडल्यात, पोटांत उलोवप गॅस्ट्रिटीक एसिडिटी सडल्या रागा वरवीं मोसरा वरवीं. आनी ह्या रागा मोसरा वरवीं गांठी दुखी सुरू जाल्यात, काम करूंक नाका आळसाय वरवीं गांठी दुखी सुरू जाल्यात, बरें पळोवंक नाका वायट जालें देखून दोळ्यांचे समस्या सुरू जाल्यात, बरें आयकूंक नाका कानाचे समस्या सुरू जाल्यात. सोमिया हर एक घडये म्हज्या फाताक म्हाका दोसता, ही पिडा सडटा. सोमिया म्हजी काकूळट कर, सोमिया म्हाका गूण कर, सोमिया म्हाका तुज्या पवित्र रक्तान आतां माग तेलान माग. निमी घालया सर वर्गाच्या पिडेस्तां खातीर जावं पुरो कुडीची आत्म्याची मतीची पिडा, ताप शेळ ओंकली एपिलिप्सी, तशेंच तकली गुवळू गांठी दुखी हृदयाची पिडा कॅन्सराची पिडा ह्या हेर रितीचे दुखी सगळी जेजूच्या हातान समर्पिया. इतलेंच मागया सोमिया तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका आतांत संपूर्ण गूण कर. पूण तुजी खुशी वय हांवें इल्ले कश्ट सोंसिजे म्हज्या फाताक बॉक्साचे म्हणून हे कश्ट सोंसिजे म्हूण तूं चिंताय जाल्यार तेय म्हाका धैर्य दी, म्हाका बळ दी. पूण मॅजीक करी नाका, मॅजीक हांव पातयना, म्हाका मॅजीक नाका. आतांत गूण जायचे म्हण हांव मागाना. संवसारांत ह्या दिसांनी मस्त जाण पसयतात आतांत गूण जालोय, आतांत गूण जायना. सोमिया कित्याक तशें जाल्लें जाल्यार तुका कुरीस दितानंत जालें पुरो घरा वच म्हण तें आसले, बापान येवये तें आसले, दुतान येवये तें आसले. पूण तुवें कालवार दोंगर कुरीस वोवयलोयस, तूं पडलोय. सोमिया तूं पडलोय तरी उठलोय. तुका थंयसर उदक नातलें, तुका थंयसर पियोंक उदक नातलें, जेवंक काण नातलें. 40 दीस उपास तुवें केल्लोय. कालवार दोंगर सोडल्या उपरांत त्या केळाचे मार तुवें केलें, तें रगत वारयलें, सगळ्यांची पांय हाडां मोडलीं तर तुजी मोडूंक नात. आनी म्हणालोय हांवें जैत वेला सोंसणेकाय सांबाळा, मॅजीक करूंक अशें नाकात, आतांत जायचें म्हणा नाकात. ताच्या बदलाक म्हाका सोमिया चडय म्हजो भावार्थ म्हणा. सोमिया सोमिया सडय म्हजो भावार्थ, सोमिया सडय म्हजो भावार्थ, सोमिया सडय म्हजो भावार्थ, सोमिया सडय म्हजो भावार्थ, सोमिया सडय म्हजो भावार्थ. सासनाच्या बापाव तुका भेटयता तुज्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सोमिया सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणाचो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात
सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर कीर्तन ऐवतून आम्ही सांगता म्हणूया म्हज्या उपरांत म्हणा काकूट म्हजी कर देवा तुझ्या तीर मोगान काकोळत म्हजी कर देवा तुझ्या तीक मोगा तुझ्या वोड दयाळायेन अपराध म्हजे पुसून काड तुझ्या वड दयाळायन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो दोन काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो दोन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या पथकांतलो म्हाका नितळ म्हजे कर. गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार आसा म्हजे पातक सदांच म्हजे मुखार आसा तुझे विरोध तुझे विरोध तुझे एकल्याचेच विरोध तुझे एकलसच विरोध हांवें पाताक केलें हांवें पातक केलें जे तुजे दृश्टीन ते तुझे दृश्टी वायट वायट ते हांवें केलें देखून देखून तू न्याय निर्णय करताय तू न्याय निर्णय करता तेदना नीतिवंत तेदना नीती प्रमाण दिताय तेदना प्रमाण दिताय सुखी वीण सुखी वेळ पळय पळय हांव गुन्यांवांत जल्मालो गुन्यांवान पातकान म्हजी आवय पातकान म्हजी आवय म्हाका गरबी सांबावली म्हाका गरबे सोमिया पळे सोमिया पळे म्हज्या काळजाचें म्हज्या काळजाचें प्रामाणीकपण प्रामाणिकपण तुका मानवता तुका मानवता म्हज्या अंतस्करणांत तुझ्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाय म्हाका शिकयताय तुझी जाणवाय म्हाका इसोपान म्हाका नितळ कर सोपान म्हाका हांव शुद्ध जातलो हांव शुद्ध जाता तूं म्हाका तूं म्हाका आनी हांव हिमाप्रास आनी हांव चड दवो जातलो चड दवो आयच्या दिसा आयच्या दिसा संतोषाचो उल्हासाचो नाद म्हाका आयकोंक दी नाद म्हाका तुवें फूड केल्ली हाडां तुवें फूड केली नासताली नासताली. म्हज्या पातका मुखार म्हज्या पातका तुझे मुखा मोडली पळय सगळे म्हजे अपराध पुसून काड देवा जेसू अरगान जेसू होगळाप जेसू गुलाब जेसू स्तुती जेसू स्तुती जेसू आराधन जेसू आराधन जेसू आमी सक्कडी उबे रावून आमचे हात वयर उबारून येदोळ पर्यंत आमची मागणी आयकल्ल्या आनी आमची विनवणी स्वीकार केल्ल्या ताचें उतर दिल्ल्या देवाक अर्गांदी आनी उपरांत गीत गावया हालेलुया हालेलुया स्तुती आराधन महिमा येसू स्तोत्र आराधना mighty Lord precious Lord we thank you we adore you we glorify your holy name we surrender to the entire world सगळ्या सगळ्या भूमी सभेक सगळ्या संसाराक सगळ्या लोकांक तुझ्या मनशांक तुझ्या आधीन आमी करता समया ह्या मागण्यावरवी आमकां भलायकी दी ह्या मागण्यावरवी आमचो भावार्थ सडय आमची भक्ती वाडय बरोसो जिवाळ कर तुझ्या मोगान आमकां भर निर्मतीचे दयाळायचे काळीस आमचे ते रस तू अल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत समया तुझे मुखार कसलीस दुष्ट सकत रावना ती नाश जावन वेता ह्या दुष्ट शक्तीक समया तुका समर्पित हांव बेकावचणी एकसरपण पिडा गोडवेण्यातली पिडा हरी एक संगती जेजू तुझ्या हातान समर्पित हांव ही स्तुती तुका मानवून दी जेजू तुझ्या मलीक रक्तान आमकां धुवन काड आमकां नितळ कर आमकां मोड दी आमकां सकत दी अर्गां हुबळा स्तुती आराधन हालेलुया 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 आमी आतां गीत गावया सकडी बसया आनी एक कंठार गावन देवाची स्तुती आमी करया
पान संको 47. Jesu potwita, aso odika, sarga samsara, sada sarvata. Jesu potwita, aso odika, sarga samsara, sada sarvata. Duryoga sota, suryola sota, tara larani, tachi mahika. Duryoga sota, suryola sota, paralarani, tachi mahima. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhamani patya, patani gaura, divya sata taka amcharaya. Anityanani matya, anani gaura, divya sata taka amcharaya. Jesu ka krupa, amka bukshita, nirani kurpa, to duksita. Jesu ka krupa, amka bukshita, nirani kurpa, to duksita. Patka chakona, muro nastila, patya mojago, nito pokarta. Patka chakona, muro nastila, patya mojago, nito pokarta. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanani patya, patani gaura, divya sada taka amcharaya. Dhanani patya, patani gaura, divya sada taka amcharaya. Moja jivita, dangol jivita, bodh karta hoy, tora vaita. Moja jivita, dangol jivita, bodh karta hoy, tora vaita. Novya jivita, moja talyata, ek nove gaya, to gavaita. Novya jivita, moja talyata, ek nove gaya, to gavaita. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanani patya, patani gaura, divya sada taka amcharaya. Dhanani patya, patani gaura, divya sada taka amcharaya. Hallelujah, 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 hallelujah. Erugan tuka, hogalam tuka, mahima stuti tuka, jai tuka, Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सुमेस्ता में दिमी गलिया आता थोड्या वेळान सोम्याचे आशीर्वाद संपूर्ण बेसांव आमकां मेळटा. तर ह्या घडये सकडी आमच्यो विनवण्यो पवित्र सभेच्यो, कुटुंबाच्यो, समाजाच्यो गरजो समर्पिया. मौनपणी आमी मागया बाबा फ्रांसीस आनी मुखलें जुबल्या वाचें वरस तयाराय आनी तशेंच सगळ्या पवित्र सभेचें जुबल्या वाचें वरस आमी समर्पण करया. सगळी सिनोद सभा बिस्प याजक लायक मुखेली
धार्मिकां सोमिया तांकां पवित्र कर. भावार्थांत आनी वाडोवंक भाग्यवंतपणान वाडोवंक मागण्याची व्यक्ती जाय अशें कर. सोमिया आमी मागता आमच्या पिरगसां खातीर पिरगस ह्या जाकां खातीर तांकां बरी भलायकीतून दी. तांची सेवा तुका मानवून दी. तशेंच आमी मागता ह्या पिरगजेंत आसलेल्या लोकां खातीर आनी आज हांगासर आयिल्ल्या लोकां खातीर आमच्या सगळ्या लोकांक बरी भलायकी दी. दिसपरतो ग्रास सोडचें काम तूं दी. मोग दी, समाधान दी कुटुंबांनी, एकवट दी, संतोष दी, तृप्ती दी. सोमिया आमी मागता आमकां कुमोग केल्ल्या समेस्त लोकां पासत आमचो मोग केल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. सोमिया आमचे कश्ट आसात, आमची पिडा आसा, आमचे कोंते आसात, बेजारे आमी तुका समर्पिल्यात, तरी परत आमकां थंयसर आपड. मस्त जाणांनी आज हांगासर येताना मागणें करूंक सांगलां. एकल्या बापायन ताजो स्वार्थ साणूंक पुतांनी मागोवंक सांगलां. बेबदेपण या आमालपण साणूंक कोटी आपलेश आशा साणूंक मागोवंक सांगलां. आवयक तो कश्ट दिता. तशेंच एकलो पती सोण गेला, बेबदो जाला, बायल आनी पूत कश्टातात. सोमिया ह्या घरान परिवर्तन हाड. आनी एकलो बापूय भुरग्याचेर बदलाम घालता. मागण्यांतना पवित्र पुस्तकाच्या आदारार तो ना, संवसारी वस्तू फाटल्यान आसा, त्या बापायक तो फाटीं हाड. भुरग्याक आनी पतीनेक सांबाळीशें कर. एकली आवय कठीण रागार या खंतीन या देदेस्पर जावन आसा, तिका फाटीं हाड. एका भुरग्याक विशेष रितीची पिडा आसा, ती गूण कर. आनी एका भुरग्याक ताजो बरो फुडार रुपीत करूंक, बरो कोर्स विसूंक मागणें करूंक सांगलां. भुरग्यांनी परिक्षे ह्या वर्सान बरेंगन बरोवंक, बरें शिकोवंक खरी जाणवाय तांकां दी. सोमिया युवा जाणांनी बरो फुडार विसून काडूंक तुजो आदार दी. सोमिया मस्त तेसांव आमी हांगा घाल्यान, पूण ह्या सगळ्या तेसांवा फाटल्यान एकच आमी मागता, आमचो भावार्थ सडय. तूं आमच्या घरांत कुटुंबां सांगाता मागतना आसा म्हणलें पयलें आमी समजशें कर. सकाळीं सांजेर दनपारां आमच्या कुटुंबांत आमी मागणें करीशें कर. तेर्स म्हणशें कर, बायबल वाचीशें कर. सदां न्हीद मागण्यांत आमी आसाशें कर. मागण्याक रजा दिनासतना रावोंक करपा दी. दुसऱ्यान इगर्जेंत आमच्या इगर्जांनी आमी मिसाक वचोंक, आमच्या इगर्जांनी मिसांत संपूर्ण क्रियाळ समजणेन मिसां भेटोवंक हर एक आयतारा जाता जाल्यार सदांय आमकां फावो कर. हप्त्या मदें इगर्जो खाली आसतना, वेळ आसतना, इगर्जे तेणें पाशार जाताना तुज्या साक्रामेंताची एक 15 मिनिटां म्हणी भेट करूंक, मागणें करूंक आमकां तुजो आदार दी. हर एका म्हयन्यांत आमच्या पिरगजेंत वचून कुमसार जावंक आमकां विशेश कृपा दी. कुमसार जायनातल्यांक कुमसार जावची कृपा दी. मिसाकतियानातल्यांक मिसा येवचें देणें दी. पयणाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींनी भावार्थ सांडिनासतना मागणें करूंक, मिसाक वचोंक आनी सदांय मागणें कर. तांचें काम बऱ्या रितीन करच्याक तांकां बोळ भलायकी दी. बरो फुडार, बरीं कार्य थोड्या दिसांनी चलतना त्या कार्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्तांव भाव भयणी खातीर आमी मागता, आमचे परिस्थिती कश्ट जातात तांकांय तुजो आदार आनी सांगात आमचें बरें मोन तांचे थंय दाखोवंक कृपा दी. आमी सगळ्यांनी समुदायाच्या स्पिरितान जियेशें कर. वाड्यांत आमी सांगात येशें कर. सोमिया चडय आमचो भावार्थ, चडय आमचे थंय मोग, चडय आमचो थंय कणवाळाय, दयाळाय, पेलासो हुस्को. आमी केदींकच माना खातीर, नांवा खातीर, मार्बुलार नांवां घालीजे, गुलाब दिजे, जलो घालीजे म्हणल्या खातीर जियेनासतना तुज्या नांवाक महिमाडच्या खातीर जियोंक आमचे थंय थसलें काळीज रस. सोमिया आमी आसल्या आनी नातल्यांक सोदून काड, तांच्या गरजेंत कुमोग करीशें कर. सोमिया अशें देवसाराक ना म्हणोंक, तुका वय म्हणोंक,
काळोखाच्या मोडांतल्यान देवसराच्या सक्तीत हांव अलग रावंक आस्ता हांव आनी आदवेंत थोड्या दिसांनी आराम जाताना त्या आदवेंतान बरी तयारी करून आनी ह्या वर्साचें नातालां फेस्त बायलो आडंबर चड नासतना आत्मीक रितीन संबंद वाडोवच्यान आमी सोडोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार येद्या व्हडा साक्रामेंताक गीत गावन सोम्याचो आशिर्वाद जोडूंक आमकां तयार करया आनी ह्या पवित्र साक्रामेंताक आमकां समर्पण करून एक बरो निर्धार करया सोम्या तुज्या मोगा खातीर असली बरी जिणी जियोंक हांव कशी व्हरतां प्रार्थुया सर्पद्वेदरांनी सासनाच्या देवा या विचित्र साक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो मरणाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय या पवित्र मिस्तेरा आमी मान करता आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमचे थंय या साक्रामेंतांतय आमी सदांच बगी सारको आमकां दयेन फावो कर तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आयची देवस्तुती, आयच्या मिसाची वाचपां आनी आयच्या देवस्तुतेचो संदेश आमी सकाळांनी देवान केल्लें बरेंपण वळखूंक जाय. पातकी जिणेक पाठ करूंक जाय, पातकां खातीर रडोंक जाय आनी तशेंच देवाक वळखूंक जाय म्हणून सांगता. तर हें देवाचें उतर भावार्थान आमी आयकुया, समजोवया, पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. ह्या मिसा वेळार आमची सगळीं तेंसावां समर्पण करया आनी नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच तयार करया आनी सांगाता म्हणूया. हांव पातकी सर्तुकेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसरून समठाव. मनान चिंतून तोंडात उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेव सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पपेता देवा बा आम्ही तुका नमस्कार करता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वंदना. सोनियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकला पुता सोनिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप करता. देवा बापाचे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकच तू प्रभू एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर. Amen. 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 प्रार्थुया, मौनपणे आम्ही मागया.
बापा, तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भगवान लोरेस दुर्बळांच्या सेवेत विश्वासी राहून रक्त साक्षीचे कष्ट मरण सुसून महिमेवन जांग पावलो. ताच्या मोगासारखो दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंग आमकां बोळ दी. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझ्या सम्या पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मक्काबेवाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. लोकांन स्वधर्माचो त्याग करूंक बलात्कार करचे खातीर नेमलेले रायाचे अधिकारी बलिदानाची तयारी करूंक मोदयीनाक आयले. इस्रायेलाचे जायते जण तांचे संगता मेळ्ळे, पूण मत्ताथियास आनी ताचे पूत वेगळे रावले. रायाच्या अधिकाऱ्यांनी मत्ताथियासाक संबोधीत करून म्हळें, तूं एक मानादीक फुडारी. ह्या शहरान एक व्हड मनीस. तुका तुज्या पुताचो आनी भावाचो आदार आसा. रायाची आज्ञा पळोवंक तुजचो फैलो फुडें सर. सर्व राष्ट्रांनी, जुदाच्या मनशांनी आनी जेरुसलेमांत उरलेल्यांनी येदोळूच तशें केलां. तूंय तशें करशी जाल्यार तूं आनी तुजे पूत रायाच्या इश्टा मदें आसतल्यात आनी रुपें, भांगार आनी भरपूर दानां दिवन तुका आनी तुज्या पुताक सन्मान करतले. पूण मत्ताथियासान व्हडल्या तळ्यान जाप दिवन म्हळें, रायाच्या अधिकाराखाल असलेल्या सर्व राष्ट्रांनी आपल्या पुर्वजाची समर्थ सांडून रायाची आज्ञा पाळली जाल्यार हांव, म्हजे पूत आनी म्हजे भाव आमच्या पुर्वजाचो सल्लो सांबाळटले. आमी धर्मशास्त्रांनी आदेश पाळीनासतना रावोंक देव निर्मिना जावं. रायाच्या उतराक आमी पाळो दिवचे ना. आमची समर्थ सोडून आमी जावं उजव्याक जावं दाव्याक वेचे ना. ताणें ही उतरां उलोवन संपयतच रायाचे आज्ञेक अनुसरून सगळे सभे मुखार मोदयीनांतले वेदीचेर बली भेटोवंक एक जुदेव फुडें सरलो. हें पळोवन मत्ताथियास हुर्बेन भरलो. ताचें काळीज कलकल्लें आनी निती प्रमाणे आपणाक आयिल्लो राग ताणें पेटोवंक दिलो. ताणें धांवून वचून ताका वेदीचेर जीवशी मारलो. ताचे बराबर बली भेटोवंक लोकांक बलात्कार करतलो त्या रायाच्या अधिकाऱ्याकी ताणें जीवशी मारलो आनी वेदी मोडून घाली. हे परी धर्मशास्त्राचे हुर्बेन पेटोवन जशें फिनेहासान सालूच्या पुता जिम्रीक केलें तशें ताणें केलें. उपरांत मत्ताथियासान शहरान भोंवून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, धर्मशास्त्राचे हुर्बेन भरलेले आनी सोल्ल्याच्या पक्षेन तीर रावतले म्हजे फाटल्यान येवं. उपरांत तो आनी ताचे पूत आपणाचें आसलेलें तें सगळें सोडून दोंगरार पळून गेले. नीत आनी धर्म सोदतेले जायते जण अरण्यात वस्ती करूंक गेले. देवाचें उतर हे देवाची ओळखकार. सारके करून घेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपले साल समकोन सारके करून घेतल्या देवाची सडवण दाखयतलो. देवांचो देव तो सर्वेस्पो उदें ते तावन अस्तम ते पर्यान असलेल्या आपले सदरे मुखार येवंक फर्मान दिता.
घेतल्या देवाची सोडवण दाखयतलो यज्ञ खन मुझे लागी खरार केले मुझे परचेत मुझे मोकार जमो करा देवा पणस म्हण सुबेदार म्हणता देखून मळप तो निधिवंत म्हणून परगडता आपले संकट सारखे करून घेतल्या देवाची सोडवण दाखयतलो दिनवासने सुयज्ञ देवाक भेटय महोन्ना देवाक केल्यो आंगवण्यो पाळ उपरांत आकांताच्या दिसा माखा उलो मार हांव तुका निवारतलो तवळ तूं म्हाका वंदितलो आपले संकट सारखे करून घेतल्या देवाची सोडवण दाखयतलो आपले संकट सारखे करून घेतल्या देवाची सोडवण दाखयतलो उभी रावया. सर्व तुमची काळजा धारण करीनाका बागार सर्वेस परसो ताळो ऐकया Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू लोका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेसू जेरुसालेमा लागसार पावतास आपली दिश्ट शहरा वयर घालून रडलो आणि म्हणालो समाधानाक वर्ण पावयता ती वाट तूं आज पुणी जाणा जाल्लें जाल्यार पूण आतां तुज्या दोळ्या तावन ती लिपोन आसा. वय येतले दीस जे तुवां तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागार उबार तुका वेडो घालतले आनी चारय कुशींनी तुका बंद करून फोमार करतले. तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्या बाळांक पुरते नाश करतले. तुजे थंय फातराचेर फातर उरोवंक ते सोडचे ना कित्याक देव तुका भेटोवंक आयिल्लो तो काळ तूं वळखलें नाय. देवाचे उतर हे वाकोणी तुका क्रिस्ता. जेजू
जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाचें उतर आमी आयकलें आनी आयच्या देवाचो उतराचो एकच संदेश आसा, आमी सगळ्यांनी आमचे पातकार हाडा जाय, पश्चाताप पावा जाय, देवाक वळखा जाय, देवाक पळय जाय, देवाक परगट करी जाय. ही सगळी एकच आमी देवाक वळखाचे आनी देवातोन आमी पयस सरून वच. आयची वाचपां समजून घेवंक पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. भावना आनी भयणीनो, आदल्या हप्त्यांत एकले व्यक्तीन म्हाका फोन केलें आनी म्हळें, फादर कोणपुणी हांव पयस आसलो, ह्या जाक कुमसाराक म्हाका मेळत की खंडिती म्हळें हांवें. कित्या खातीर? तुका की दुसऱ्यांक? ना, म्हजे एक व्यक्तीक, एका भावाक, मनशाक ताच्या कुटुंबाची विनंती करते आसात. तूं आतां सिरियस आसा, ह्या कठीण पिड्यांत आसा. ताणें एक सुटावे कुमसार जाल्यार तो बरो जायत कोण ना म्हणून. आनी ह्या वेळार त्या मनशाची जिणी ती सांगा लागली. तो व्यक्ती ताका जावन ताणें सांगूंक ना, तो येदोळ पर्यंत कुमसाराक वचोंक ना. मीस म्हळ्यार बारी अप्रूप. पयशांचेर सुरवेर तो देवा लागीं आयला, ताका देवान आशिर्वाद दिला, काम दिलां. पूण क्रमेण पयशे मेळयले उपरांत, आस्त मेळयले उपरांत ताणें सगळी सांडुल्लें म्हणून ती म्हणा लागली. आनी आतां तरणाट्या प्रायरस कठीण पिडेक बली जाला. आतां कितें करचें म्हूण कळना म्हणून कुटुंबाचे म्हणटात आनी ताका एक कुमसारकन कांय बरेंपण जायत की कोण ना म्हणून. आनी अशें एक ह्या जाकाक सांगूंक आमी सांगलें. उपरांत कितें जालां म्हाका कळीत ना. ही एक संगत न्ही, असले 1000 जण येतात निमाणे घडये कश्टांच्या स्थितीक पावल्या वेळार, म्हाका बचाव कर, म्हाका बचाव कर, कशेंय पुणी म्हज्या पुताक वांसया, म्हज्या भावाक वांसया, म्हज्या भयणीक वांसया, जैल आतां भायर हाडचें बरी, कशेंय पुणी करा. एक पोटी म्हणून आजून येवची मनशां आमच्या कुटुंबांत आसात आनी आमकांय तो अनुभव जाला जावं पुरो. असली स्थिती म्हळ्यार हाच्या की उसली स्थिती आत्मीक जिणयेची, सर्गींच्या राजाची आसा म्हणून जेजू आयच्या सुवार्थेन दाखोवन दिता. जेजू जावन आसा सर्गींचें राज, आनी सर्गींचें राज म्हळ्यार केदाळारी सुखाचें, भलायकेचें, बोगसाण्याचें, मनशापणाचें, संबंध बांदून हाडचें, खालतेपणाचें, विधेयपणाचें, तें तुमच्या मदें आसा म्हणून जेजून सांगलें. आनी आज आमी आयकल्ली ही देवाचें उतर ती स्थिती दाखोवन दिता. जेजू निमाण्या दिसांची जिणी हांगासर सांगता. नाझरेत गांवांत सुरवात केल्ली ताची जिणी. गलिलिया, जुदेया, कफरनाव ह्या हर जाग्यांनी तो गेलो. सगळ्यांक ताणें देवाच्या मनशांक एकाच रितीन पळयल्लें आमी सुवार्थेंत वाचता. पिडेस्तांक भलायकी ताणें दिली, पातक्यांक बक्षिलें, एकसुऱ्यांक निराश्रितांक आसरो दिलो. आनी तो म्हणालो, भिये नाकात, हांवूच तो. म्हजें उतर आयका, हांवें सांगिल्लें बरी जियेया. जो कोण म्हजी उतरां आयकता, पाळता, जियेता, तो कडपार बांदिल्ल्या, बुन्याद घाल्ल्या, घर बांदलेल्या मनशा बरी. शिस म्हणाले, समया कोणासरशी वचो आमी? तुजे लागीं मात्र आसात उतरां सासणीक जिविताची, सडय आमचो भाव वाडट. देखून जेजू म्हणालो, हांव आयला जिवीत दिवच्या खातीर, बरो उमथाच्या मापान. हांव बरो गवळी, तुमी म्हजे शेळयो, हांव दाखवाल, तुमी म्हजे फांटे, म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकचे ना. इतलें सगळी सांगून वापारी आनी ताच्या उपरांत आसार्या कर्ण जिवीत दिल्लो जेजू. आनी जेरुजालेमाक शहर, व्हडलें शहर तें, थंयसर निमाणे घडये तो पावतना
तांकांय थंयसर मस्त बरीं कामां ताणें केल्लीं. जायते जाण बरे जाल्ले, बरें कुटुंबां आसलीं, बरीं घरां आसलीं, संपत्ती सक्कडी आसलें. पूण क्रमेण कितें जाता, परत पटीन जेजू थंयसर भेट दितना ह्या लोकांची जिणी पळोवन ताका बेजार जाता. तो रडटा. ताका आराधन करचे मनीस बेवडे जाल्यात. ताच्या स्तुतेक आयिल्ले, उतर आयकोंक आयिल्ले, सरोवर तडीर आयिल्ले मनीस, देवास्पणाचे मनीस, जावं पुरो आतांच्या काळार आमी नव्यान म्हणटा, त्या दळाच्या काळार नव्यान भक्तीपण रितीऱ्यो पुरो केल्ले व्यक्ती ते, हे सक्कडी आज जेजू येताना वळखनात. तो सुतारा सोपूत, तो मरयो सोपूत, तो जुजे सोपूत, आमकां सांगूंक तो कोण? हांव ह्या जेरुजालेमान पयले पडयता, इतल्या वर्सांत हांव आसा, हांव हांगासर मुखेली, हांव गुरकार, हांव व्हडलो मनीस, वो कोण म्हाका सांगूंक म्हणून ताका सवालां केल्लीं आमकां पळोवंक मेळटात दुसऱ्या रितीन. आनी ह्या वेळार जेजू ताची स्थिती पळोवन ताका वळखनातलें पळोवन तो रडता. पयलें बापा लागीं विनंती करता, गेसेमनी मळ्यान मागणें करता, आनी आयचीं उतरां बेजारायन तो सांगता. तूं कितें जातालें, तुका दीस येताले. आनी ह्या वेळार हर एकलो व्यक्ती देवाक वळखनातलो, देवभिरांतेन नातलो, संवसारी वस्तूंच्यो सोरो, या थंयसर बेबदेपण, या व्याभिचार, पानोस जावं, या कुन्नी, जुजू, झगडी तातूंत आसलो, कुमसार जायनातलो, मिसाक येनातलो, मागणें करिनातलो व्यक्ती हो. म्हळ्यार सुवार्थेची जिणी जियेनातलो. तशें जाल्यार जेजूस म्हणटा, अशे दीस तुका येताले की तुजेच दुस्मान तुका वेडो घालतले, झूज मांडटले, तुका भितर घालतले, उपरांत तुका सुटका आसची ना म्हणून जेजू सुरसुरे उसारता. आनी अशेंत घडटा. आज जेजू कितें उलयता? जेजू उलयता कितें म्हळ्यार ताचे विशांत ताणी केल्ली पितरी. तुका कुर्सार मारतले हांव, तुका आमी पात्रायतले हांव, तुका जरपदांनी मारतले हांव, आनी तुका कालवार दोंगरार व्हरून कुर्सायतले हांव म्हणून ह्या रितीर जेजूच्या विशयान ते सांगतना जेजू म्हणटा, असली तयाराय तुमी म्हाका करते आसात. आनी जेजू तें स्विकार करता. कोणा खातीर? हांगासर बसोन आसल्या सर्वां खातीर, हे मागणें करतल्यां खातीर. हेब्रेवांक बरयलें पत्र आमकां स्पश्ट करता. येदोळ पर्यंत दुसऱ्या जाणांनी बलिदान भेटयलें आनी मुखार कोण्णें बलिदान भेटोवचें नाका. हांव तुमच्या पासत मेला, हांव पुनर्जिवन जाला, तुमी सक्कडांनी संतोशान आसा जे, सोंसणिकायेन बोगसण्याच्या स्पिरितान जियेचे म्हणलो संदेश सोमी आयच्या सुवार्थ्यांत आमकां दिता. देखून ह्या खातीर निमाणे घडये पर्यंत राखून रावल्यार पावना. हर एक दीस म्हणल्यार बरी सोमया सांगाता आसा जे म्हणलो संदेश सोमी आमकां दिता. सोमयाक वळखाचे, न्हिदताना जेजूक वळखाचे, न्हिदोन उठल्या उपरांत जेजूक वळखाचे, जेवण तयार करतना जेजूक वळखाचे, कामाक वताना जेजूक वळखाचे, शिकाप शिकोवंक वताना जेजूक वळखाचे, दनपारां जेवचे पयलें जेजूक वळखाचे, सांजेच्या वेळार जेजूक वळखाचे. हर एक घडये मनशा लागीं उलयतना जेजूच्या नांवान आमी वावर करीचे, सेवा करीचे. हांवें आनी तुमी जेजूक वळखाचे. आमच्या तोंडांत रक्तान शिरान जेजू तुगवाचे सोडल्यार जेजू शिवाय आमकां दुसरो देव आसा न्हय म्हणलें आज कळीत केलां. तर ह्या जेजूक कशें वळखोवचें? आमच्या पातकां खातीर आनी असली स्थिती ह्या दिसांनी नांगी खंडी जावन आसा. ही स्थिती पळयतना आमकां कितें भोगता? सुमयान म्हणलें, रडतल्यां सांगाता रडा, रुदान करतल्यां सांगाता रुदान करा, संतोष पावतल्यां सांगाता संतोष पावा, एकामेकाच्या गरजांत पावा म्हणून सोमी सांगता. तें कशें आमी करचें? खंय आमकां पळोवंक मेळटा? वय आमच्याच देशांत ह्या दिसांनी अन्याय पळोवंक मेळटा, अनीत पळोवंक मेळटा, आमच्याच कुटुंबांत तें पळोवंक मेळटा, आमच्या पिरगजीन पळोवंक मेळटा. देवाचें उतर उदार मनान जियेन आसतना आसचें, बरे मनीसत, भाग्यवन मनीसत, व्हडले मनीसत पळोवंक मेळटा. देखून आसा जाल्या वेळार आमी पळोवन ताळयो पेटोवन ह्या मोबायलार फोटो काडून घेत बसता गी, ह्या खंय एक्सिडेंट जाल्यार फोटो काडून व्हिडिओ काडून धाडून घेत बसता गी. आमची प्रतिक्रिया कसली? जेजूची प्रतिक्रिया, जेजू रडलो, ताका बगलें, केदळ आमी रडता भोगल्यार मात्र
केदळ आमी जेवता आशे जाल्यार मात दुकरां मांस खाता आशे जाल्यार कुंगडा मांस खाता आशे जाल्यार खंयचीं बरें कांडल आमी खाता आशे जायचे ते बोगाचे तकलेच्या लेवलार न्ही केदळ आमकां आनी एकलो मनीस कश्ट जाता तोय भाव ती भयण ताकाय भूक लागता तोय कश्ट जाता ताणें रीण फारीक करूंक कश्ट जाता म्हाका भोगता केदळ आमकां भोगता तेदळ आमी रडता केदळ आमी रडता ती दुकां सोमी आपल्या सिसल्यांत बरोवन दवरता ती आमच्या सांगाता तांची दुकां देव पुसता देखून आमकां एक अवकाश आसा पवित्र सभेन पातकी जिणी बदलून पाश्चात्ताप पावन फाटी येवच्याक तो जावन आसा कुमसार असो सक्रामेंत आनी एक सक्रामेंत येवकरिस्तचो सक्रामेंत देखून हर एक फावटी कुमसार जावंक आमी मुखार सरत जाय त्या दळा चड आनी चड आमकां बोगणां येतात आमकां बोगाचे कुमसार जायचे म्हणून आतां परवा हांगा वार्शीक परब येता थोडे व्यक्ती आसात आमच्या दिएसीजींनी सगळे वर्स कुमसार जायनात हांगा मात्र येवन 200 आसात थंय गेल्यार मात म्हजी पातकां बोगसातात ती सूख पवित्र सभा तशें शिकयना जेजू तशें शिकयना देखून हांवें सकाळीं सांगलां कुमसार जावन मिसाकेजे म्हूण कुमसार जावन मिसाके जिणी बदली नितळ काळजाची नितळ मनाची बागी तांकां मात देव पळोवंक मेळटा फकत नोवेन कर्ण देवा साव कर्ण थंय हांगा रेतीर एकदां उल्या कुडले जेजू मेळना पयले जेजू पवित्र स्नान घेतिल्ल्या हर एका भावा भयणीक कुटुंबान मेळटा कुटुंबांतली बरीं कामां जाताना संतोश पाव कुटुंबान सकडी सांगाता जी येताना देवाक अर्गां दी ती पयली कुमसाराची तयारी कुटुंबान सोडून जाताना सुदारसून बुकसूंक प्रयत्न कर वांटे पांटे जाताना परत्यान त्या उज्याक आनिल्लें तेल वती नाका बागदार तो उजो पालवोंक प्रयत्न कर ती जिणी सोम्यान आज उलोवची त्या दळा तूं सोम्या खुर्सार परत मारनाय कुटाम एक करूंक पळयताय हें जावन आसा शिकोण तशेंच तुजे पिरगेजेन जेजू तुका मेळटा येवकरिस्तान मिसा वेळार तो मेळटा कोणेय सांगला म्हणल्या खातीर मिसाक वचनाका हर एका मिसांत येवकरिस्तान आसर्यां जाता जेजू मेळटा देखून आसर्यां करची जेजू क्रिस्तान मात्र सांता भक्त विनंती करतात जेजू आसर्यां करता हें उडास तोरीची कातोलीक पवित्र सभेची दोतोर देखून आसर्यां करची जेजून मोरी माय आनी सांत भक्त सांत लोरे सांत आमच्या पासून विनंती करतात निरंतर विनंती करतात आनी आमच्या पासून मागतात आनी त्या दळा जेजू बापा लागीं मागता आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमचें तें आसर्यां जाता देखून आनी एक अवकाश आमची पिरगस आमचे मीस आनी एक अवकाश आमकां कुमसार आनी एक अवकाश हर एका दिसा न्हिदोंक वेच्या पयलें आमच्या अंतस्करणाची तणकी करची हांव खंय आसां हांव कितें उलयतां आज हांवें कितें उलयलां आज हांवें कितें करणी केल्यात जर हें कर्ण देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजी जिणी हांव बांदून हाडटां जाल्यार जेजू आमकां मेळोवंक येताना त्या जेरुजालेमाच्या लोकां बरी आमी खंडीत करना आमकांय समजता हेरांकय समजता जेजूय आमकां समजता आमी हेरांचे कश्ट समजता आनी त्या दळा दुकां गळोवन बापा लागीं आमी विनंती करता आमचे पासून जेजू विनंती करता त्या दाळा आमकां निमाण्या घडये पर्यंत जेजूक मेळोंक राखून रावचें म्हणना जेजू हर एका दिसा मेळटा हर एका घडये मेळटा तर ह्या मिसा वेळार इतलेंच आमी मागया सोमया हर एका घडये म्हज्या कामाच्या जाग्यार म्हज्या घरांत वाटेर येताना वयनार दुसऱ्यां कडेन उलयताना म्हज्या इगर्जेन मिसाक वेताना वाड्या जमतीक वेताना ह्या पुणशेतांक येताना हांवें तुका मेळाशें कर आनी तूं म्हाका भेटताय हांवें तुका मेळाशें कर जेजू आमकां भेटूंक येता म्हजें काळीज आनी मन उक्तें कर हांवें घालतें जायशें कर आनी तूं म्हज्या सांगाता राव आनी तूंच म्हाका वाट समकोवंक कुमोक करताय ती कृपा म्हाका दी म्हणून आमी हर एकलो ह्या मिसा वेळार मागया आमेन. तुझ्या पायांकडे नितळ जावच्या आशी आमची काळजां मेळ्ळी देवाता तुजे लागीं पातीने
वादी बरी परबेदा आमची जेरी बापा हाडून आया तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशी आमची काळजा मेरी हे माता तुझे लागी पातिनी वागी. म्हज्या भावानो भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणें सर पदवेदारा देवा बापाक मानवंदी म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी आमच्या त्या पवित्र सभेच्या गावा सर्वस्वत मानून घे. मोगाळा बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वात आपली करून भाग्यवन लोरेस जमनीत ओंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जीवाची या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या सुमानान आमी संवसाराच्या सोडवण्या पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो व कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो लोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या मेटांनी सोलोन आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी संवसाराक दाखयली. ह्या परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्याच कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परचळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवा सगळी तुकाच तुकाच सर्वेस्पराचे नावे घेता ताका जय जय. सगळी तुकाच बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांच्या बक्षाने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतालें, हे म्हज्या आवड आसा करात.
भावार्था सोगूट परगटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बाप्पा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत सवंड आणि सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुझे सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, चराळ लायजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आसल्या आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत लारेस, भाग्यवंत धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समयान शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणूया. आमच्या बापा सरकीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान स्वस्थ काय आमकां दी. सुर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्व जेजू क्रिस्ताची येणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सराकतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां हांव शांती दवरतां, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आज आमच्या पातकांचेर न्ही तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या खुशा प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सव्यास एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढते आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराची पापातीले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सुभागी.
सगीचे पोषण तुझीचे दैवी नातांका मोगाने गावचे ती सोन्या देणे तुझे सोन्याधिकार सगीचे पोषण तुझीचे दैवी ज्ञानांका मोगाने गावचे ती सोन्या देणे तुझे जीविता सोडू तुमका दिता सस्ती जीविता तुमका वापरता जीविता सोडून तुमका दिता सस्ती जीविता तुमका वापरता दिया कया आमसया सगीचे माना कांदा दोसया सोम्याधिकार सगीचे पोषण तुझीचे दैवी ज्ञानांका मोगाने गावचे ती सोन्या देणे तुझे संदेश प्रसारू कंगरता सोगा सुपारी तुमका हमीता सेवे सो संदेश प्रसारू कंगरता किया गया सरगी गया लाना बावड़ा मोजा आगासया सगीचे पोषण तुझीचे दैवी ज्ञानांका मोगाने गावचे ती सोन्या देणे तुझे Sangata organita Ukkachisu Bauta Ailayata Mojika Haulasta Vaibautusu Haugata Tumojin Jivi Tujivanto तुझे तो सोमिया आंसू तो मुझे जीवी तो जीवन तो तुझे तो सोमिया आंसू बाबा मेरी संगता लागिता उका जिसु बावुरता Ailayata mojika haulasta Vaibautuzu haumata उभी राहूया प्रार्थूया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळा बापा आम्ही घेतलेल्या माया मगाच्या जेवणावरवी भाग्यवान लोरेसाच्या काळजाबरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव बहिणीच्या कष्टांक आणि हाल उपाद्रांक उगड आणि तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांच्या आणि अनित भक्तांचे हक राखून उरूंक आमकां जागृत कर
ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शुभ वर्तमान प्रगट करूंक तुमकां धाडटा. देवाची ओळखता. आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटोवन अपुर्बेचें आराधन सोलोवन वेल्ल्या मानदेक बाप विजय मचादो, निर्देशक मंगळ ज्योती मंगळूर डायसीस तसो उपकार बावडता हांव. देव बरें करूं म्हणटा हांव. ताच्या वर्त्या मिसावान देवाची आशिर्वादां आशेता हांव. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. सर पदवेदारा बापा या पवित्र तलार मुर्दोम फिरजेंत जेवणाचे वंतिगे या जेवणाचे प्रायोजक जावन विविध रितीन कुमोक केल्ल्या हर एकल्या भक्तिकांचेर आशीर्वाद घाल. ताचो दिसपडतो ग्रास तांकां फावो कर. तांच्या काळजामोनाच्या आत्रेक सांत लॉरेन्साच्या मानाक तांणी भेटयल्यात. सांत लॉरेन्सान स्विकार करून देवाचे काकूळत तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागोवन धाडूं. ह्या वातीचो उजवाड तांकां प्रकाश दिवं. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबांत आशिल्ले समस्ये परिहार करूंक हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. हेच्या जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक हिल्डा रोझारियो अँड फॅमिली बचपे फेरार. हिल्डा रोझारियो अँड फॅमिली बचपे फेरार. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां मेवरिक मोरस मुंबय, मेवरिक मोरस मुंबय, मेविस मोरस मुंबय, मेविस मोरस मुंबय, ऑल्विन डिसोजा मुंबय, ऑल्विन डिसोजा मुंबय, एरिका डिसोजा मुंबय, एरिका डिसोजा मुंबय, सेलिन लोबो मुंबई, सेलिन लोबो मुंबई, कॅरल लोहिटा मिरांदा पलडका, कॅरल लोहिटा मिरांदा पलडका, एंटनी पियाद डिसोजा मुंबई, एंटनी पियाद डिसोजा मुंबई, मेरी क्वाड्रस एंड फैमिली शंकरपुरा, मेरी क्वाड्रस एंड फैमिली शंकरपुरा, मुर्दोमो नैन्सी डिसोजा करकल, नैन्सी डिसोजा करकल, ग्रेटा पैट्रिक मेंडोन्सा पेर्नाल, ग्रेटा पैट्रिक मेंडोन्सा पेर्नाल, अनिता डिसोजा कणजार, अनिता डिसोजा कणजार, बेनेडिक्टा डिसोजा मूडबेळे, बेनेडिक्टा डिसोजा मूडबेळे, सामंता नोरोना बैदाळ बी, सामंता नोरोना बैदाळ बी. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यात तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये जैते वन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरीस बावर्त्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयकमचे कालते मागणे. वर्त्या पत्यन आमी तुजे ससी आयल्या जीव बावर्तीर बरवसो देवा सोने आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जवण दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निस्कळपण आमचे तें परजळे शंकर
आमच्या सरत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखय शंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंक कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावा शंकर अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शंकर तुजे बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्गस आनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां देवया एग्जामांत बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत पाय दूख गूण जाल्ल्या पासत पाटीची दूख गूण जाल्ल्या पासत सामकळ नापयस जाल्ल्या पासत जाग्याचे सर समस्ये पर्याय जाल्ल्या पासत डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत बरें काम लाभिल्ल्या पासत घर जागो मेळिल्ल्या पासत अर्गां दिता तशेंच जायतो उपकार लाभला सांत लोरेसा मरिफात ह्या खातीर देवाक जावं अर्गां आनी होगडाप सांत लोरेसाक जावं मान अर्गा देवा अर्गा ख्रिस्ता अर्गा पवित्र अर्गा देवा अर्गा ख्रिस्ता अर्गा पवित्र होगळा देवा होगळा ख्रिस्ता होगळा पवित्र होगळा देवा होगळा ख्रिस्ता होगळा पवित्र महिमा सस्ताच्या सस्ताक महिमा सस्ताच्या सस्ताक होगळा सस्ताच्या सस्ताक होगळा सस्ताच्या सस्ताक हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन सांत लोरेसा मरिफात मागलो उपकार मेळच्याक सर आमचे ते सवां ताचे मरिफात देवाक आमी भेटोवन देवया परगांवांत काम मेळोवंक एकल्याचो वेरिकोस वेन सारके जावंक बरी भलायकी मेळच्या पासत बिझनस बरें जावच्या पासत लॉन फारीक जावच्या पासत एका भुरग्याचो कफा गूण जावच्या पासत भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळच्या पासत बरी सैरीक लाभच्याक गोवांत एक बरें घर मेळच्याक ऑस्ट्रेलियांत PR मेळोंक हातीन धरिल्ली सर योजना सुफळ जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक माथ्याचे केस जडचे रावोंक एलर्जी गूण जावंक रीण फारीक जावच्याक गव्हर्मेंट काम मेळोंक OET एग्जाम पास जावंक एका भावाची भलायकी फाटल्या 7 म्हयन्यांतान बरी ना त्या भावाक बरी भलायकी मेळोंक भुरग्यांच्या उगडासाची सकत पाटी मेळोंक पाय दूख गूण जावंक भुरग्याचे देणे लाभोंक काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन जाग्याचे 2 केसीन जीक मेळोंक दोगा चेरक्या भुरग्यांनी बरें याजक जावंक घराचे लॉन बेगी फारीक जावंक बरो फुडार लाभोंक 10थांत PUCन बरे मार्क्स मेळोंक PCOD प्रॉब्लेम जावं निवारूंक भुरग्यांचे देणे लाभोंक डायबिटीज गूण जावंक दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक भुरग्याच्या तोंडांत येवची नाका जाल्ली उतरां रावोंक पेंगटाची दूख गूण जावंक शेल कोंकली गूण जावंक थायरॉयड गूण जावंक केसोळी गूण जावंक CA एग्जामांत पास जावंक बरी सैरीक लाभोंक भुरग्यांनी बऱ्या शेगुणांनी वाडोवंक मायग्रेन गूण जावंक घरांत समाधान शांती मेळोंक BDMA स्कॉलरशीप मेळोंक NET एग्जाम बरे मार्क्स मेळोंक फ्लॅट सेल जावंक दुवेक घरां फाटीं येवंक नव्या घरां बांदपाचें काम बेगीन संपोवंक उलोवप संपूर्ण तरान गूण जावंक भायर पडिल्लें भांगर फाटीं मेळोवंक मागतात प्रत्येक त्या सवां पासत एका चेरक्या भुरग्याक इस्रायल वचोवंक बेगीन विजा मेळोवंक कामां लागचे पासत 3 म्हयन्याच्या बाळकाची
लेरिंगो मलेशिया पिडा आसा विशेष पिडा ही गूण जावं एका भयणीच्या गर्भांत आसच्या भुरग्याची वाडवळ बरी जावं बऱ्या तरान नॉर्मल तरान डेलिव्हरी जावं आनी नॉर्मल भुरगें मेळोंक एका भयणीची दोळ्यांची प्रेशर नॉर्मल जावं एका भुरगो हांगासर आसा डावन सिंड्रोम आसा ताणें नॉर्मल तरान बिहेवियर जावं नॉर्मल तरान गूण जावं घरा भितर येवसो जायते कोटारल्यो ते नापयस जावं युट्रसाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावं शांती म्हणली भयण आतां ICUंत आसा तिच्या बऱ्या भलायके पासून विशेष तरान मागया आमच्या लागीं कोणें मागोवंक सांगलां कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा कोणा पासून मागोवंक आमी आसाव तांचे पासून मागया माग तुजे पासून तुजे लागीं मागोवंक सगल्या पासून तुज्या बगले नासल्या ह्या घडये आतां कोण आसा तांचे पासून माग ಕರ್ತರದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೂ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆಯೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ದಯೆ ಮೂಲಕ ಗುಣವಾಗಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ವಿಶೇಷ ಭಿನ್ನಸ್ತಿಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಭೀಕ್ಷವಾದ आशीर्वाद सिगेलेंद नाव प्रार्थिसोना आमची सर मागणी देवा मुखार दवरया गीता मरिफात मागया सोना सड़ी सोना सड़ी तेरी सड़ी सोना सड़ी सोना संसार तू कसड़ी तेरी सोना तू का अनंत जय माता शेकी बावरत्याप्रमाणे बरी क्रिस्तांवांची जीवन बागी मरण मरून सर्गात तुझे संगता ससना देवा वगळसूचे भाग आमकां समेस्ता फोव कर आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार विमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुश्चें जेजो महिमा बापा कनी बुता कनी पवित्र आत्म्याक सांतोरिस मार्तिराम बसोतो विनातिका ख्रिस्ताच्या बसण्या कमी पावसाची खात्री प्रार्थया ये सर पदवीधरा देवा भाग्यवंत लॉरेन्सन आपल्या वळवळ्यांच्या मध्ये उज्याचे जैत वराशें तुवें केले आमच्या अवगुणाची केंडा आमी पलवशें कर म्हूण आमी लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देव आमकां आपली दया दाखयता
जेजूच्या नांवान आमची पिडा गुण जाता, तुज्या रक्तान आमी सुशेग जाता. ह्या घडये सांत लोरेस आमचे पासत मागो. विविध तरेच्या पिडा कोणाची आसा ती गुण जावं, त्या खातीर आतां आमी मागया. सोम्याचे नावे आमचो आधार, ताणें रचला स्वर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावली. सोमी तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. एगडी पर पिडेस्तांचो उडास काडया. आस्पत्रेंत आसात, घरांत आसात, आमच्या मदें आसात. तुडी आमकां वळखनान आमकांय एका रितीची मोतीची कुडीची आत्म्याची पिडा आसा. सोम्या आपूड म्हूण मागया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा तुजे गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टांच्या या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. या तुज्या विश्वाची साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रवडलेल्या सर बानपासांतले तांकां आतां सोडय. मोतीची कुडीची आत्म्याची सर दूख ताजे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुटीचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालो रेसाचे प्रत्येक मजतीन ही कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बासलिकान तुज्या दैवीक साहवाचो संतोष आनी समाधान ताका मेळटले. म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताची शिकवणी आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्ती वता जावन जिवनचे आनी तुका महिमा दिवचे बाग फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफा. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं, तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर रावो तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. या पवित्र तेलाच्या माकण्या वरवीं सोम्या बापा तुझ्या पवित्र आत्म्याचे देणे लाभय. बावडतान तो ते पवित्र तेल मागतना पवित्र आत्म्याची घटाय लाभोवन तांची पिडा शिडा गुण जावं. हे पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं सोडवण लाभो, पातकां बोगसूं कृपा लाभो आनी सर्व रितीचे बरेंपण लाभो म्हणून त्या पवित्र आत्म्याची कृपा पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं पवित्र तेलान मागल्या मरिफात आतां आमी मागता. सोम्या दाविदाच्या पुता आमची बिरमत पाव. पवित्र आमचे तेला जेजूच्या आमकां करूपीक आमकां करूपीक. Kulimana rakosa baelinkarza ashi asa Kulimana rakosa baelinkarza ashi asa. Ogalucha tujati as gunker संतोषान बोरो जीनी पावन तुमकर. मोगावुचा तुझाती आस गुणकर संतोषान बोरो जीनी पावन तुमकर. दैवी देण्याच्या
पवित्रत्या आमचे तुने ओये तेला जेजूच्या दैवीक मोगान आमकां तुरुपीत आमकां तुरुपीत बापाचे कुशीक कलसांसलो आधार मातांची घालतीची नी बापाची कुशीक कलसांसलो आधार मातांची घालतीची नी सेवेंत आमकां तुज्या सदांच तिरक त्याग सुस्पिरी आमच्या काळजात वाड सेवेंत आमकां तुज्या सदांच तिरक त्याग सुस्पिरी काळजात वाड दैवीक देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तूं देवून ये जेजूच्या दैवीक मोगान आमकां तुरुपीत आमकां तुरुपीत देवाक नावाड्या फावो केल्ल्याक आमकां सालो रेसा सतत ताळयो पेटून दिता गाव्या ताळे उबारून पेट गाव्या मोगा परिमी देवाक नावाड्या फावो केल्ल्याक आमकां सालो रेसा सकट ताळयो पेटून दिता गाव्या माती कोण आपणा शांती कोण सोडले देवा मोगान पेटून प्राचिता घाली देवा मिसवालो नवी देडाली सोडलो मोगा संदेश प्रसार करूंक सदांच फावुरलो ताळे उबान पेट गाव्या मोगा परिमी देवाक नावाड्या फावो केल्ल्याक आमकां सालो रेसा सकट ताळयो पेटून दिता गाव्या मोगार पुरा सवे आमकां मोरी आशीर्वादी जेजूच्या पवित्रसा आमास सर्वा देतो जे आशीर्वाद भगवंतलो रेसा आमो बसत विनंती कर भगवंत गुरुचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.